नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबर. धबधबो पळोव येयल्या प्रवाशाक पोलिसांनी दिली समजूत. जोयडा तालुक्यात पावस ना जावन शेताची कामां अडकली. शेतकरी वाट पळयते आसात पावसाची. गोंयचो सोरो चोरेन व्हरच्या व्यक्तीक वाहना सकट अटक. कारवार अबकारी खात्याली कामगिरी. राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर ठाण मांडून बसलात हरवळ गोरवा. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कारवार निसर्ग म्हणल्यार मानवान निर्मिती करून जाल्ले जे आमकां ह्या धर्तेचेर दृश्टी पडटा तो निसर्ग. ह्या निसर्गाच्या कुशीत प्रेक्षणीय स्थळ खूप आसात. पावसाळ्यांतली निसर्गाची प्रवासी फेरी म्हटली की दोळ्या मुखार येता तो धबधबो. वळणा वळणाचे रस्तो, डोंगर दरी, उंच डोंगरावेल्यान दुधा प्रमाणे पडचे उदकाचे धबधबे अशा निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ले धबधबे पळोवचे दीस म्हणल्यार पावसाळो. पावसाळ्याच्या दिवसात मित्रमंडळी म्हणा ना तर कुटुंबा समवेत म्हणा असल्या धबधब्यार वचून मनसोक्त भिजून चिंबू जावचो हो बऱ्याच लोकांलो आवडीचो कार्यक्रम. पावसाळ्यात थंड वारो, धव, हिरवी हिरवी जंगलां, खळखळचे व्हांवचे उदक आणि शांत वातावरणाचो आनंद लुटचो जाल्यार असल्या धबधब्याक भेट जरूर दिवची. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात असे धबधबे बरेच आसात. आता राज्यात विकेंड काढले. कोरोनाच्या नियमात सवलत देऊन सकाळ ते सांजपर्यंत वेळ अनलॉक केलो. इतल्या दिसाच्या घरातच पड नाशिल्ल्या लोकांक मात्र या पावसाळी दिसाचो आनंद लुटूक धबधब्यार वयची हुक येव जाता. तेन्ना सिद्धापूर ग्रामात हुसूर फॉल्सा कडेन धबधबो पळोवंक म्हूण शिवमोगा जिल्ल्यांतल्यान शिकारीपुरीचे काही प्रवासी येयले. पण लॉकडाऊन आणि इतर कारणान त्या धबधब्या कडेन वयची बंदी आशिल्ल्यान त्या गांवच्या ग्रामस्थान त्या प्रवाशाक धबधब्या कडेन वयचे आडयले. तेन्ना त्या प्रवाशान ग्रामस्थां कडेन वाद घालूसूर केलो. ही खबर पोलिसांक कळतरेच 112 एमर्जन्सी सेवा पोलीस स्थळार हजर जावन प्रवाशाक पोलिसी लाठीचो प्रसाद दिलो आणि पोलीस क्लास ठाण्यार व्हरून बुद्धी सांगून प्रकरण दाखल करनासतना समजावून सांगून वापस शिकारीपुरा धाडले. ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತ ಇದ್ಲಲ್ಲ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲ ಅವಳ ಅಜ್ಜಿ जोयडा तालुक्यात पावस ना जावन शेताची कामां अडकली. शेतकरी वाट पळयती आसात पावसाची. जोयडा गेल्या 15 दिवसांच्यान जोयडा तालुक्यात पावस थांबिल्ल्यान शेताची कामां अडकेली आसात. ताका लागून शेतकरी मोठ्या अपेक्षेन पावसाची वाट पळयती आसात. ह्या फावटी समाधानकारक पावस पडटलो असो अंदाज हवामान खात्यान व्यक्त केलो. पावसान सुरवाते 8 दिवस झोडपून काडले. ताजे नंतर पावसाचो पत्तो नाशिल्ल्यान शेतकरी संकटात सांपडिल्ले आसात. पावस नाशिल्ल्यान शेताची कामां शेतकऱ्यांक थांबिल्ली आसात. ज्या शेतात उदक आसा त्या शेतांतली कामां मात्र सुरू आसा. रामनगर, आवेडा, शिंगरगांव, जगलबेट, असू, कुंभारवाडा आणि जोयडा भागातली शेतांतली कामां सुमार 90% थांबिल्ली आसात. हांची शेतां पुराय प्रमाणात पावसाच्या उदकाचेर अवलंबून आशिल्ल्यान तेमी आतां पावसाची वाट पळयती आसात. अखेती, केसल रॉक, बाजार कोलांग पंचायत क्षेत्रात काही प्रमाणात पावस पडटा. पण हांच्या डोंगराळ भागातल्या शेतात उदकाची समस्या निर्माण जाल्ली आसा. न्हंये किनाऱ्यावयले शेतकरी पंपाच्या सहाय्यान न्हंयेचे उदक शेतात लायती आसात. गोंयचो सोरो चोरेन व्हरच्या व्यक्तीक वाहना सकट अटक. कारवार अबकारी खात्याली यशस्वी कामगिरी. कारवार अबकारी उपायुक्त उत्तर कन्नड जिल्हा कारवार वनजाक्षी एम, अबकारी उप अधीक्षक कारवार श्रीमती सुवर्णा बी नाईक हेमगेल्या मार्गदर्शनान 6 जुनाक सकाळी 5:15 वाजता कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामात अशोक लेलँड कंपनीच्या 10 टायराच्या कंटेनर वाहनाची संख्या AP 37TA 1449 या वाहनात मासळेच्या खाली ट्रेत 25,052.400 लिटर गोंयचो सोरो जप्त केलो. वाहन चालक मनोज पुनीरवर्ती, नेल्लूर, आंध्र प्रदेश हेमका ताब्यात घेतला. वाहन मालकालो शोध चालू आसा. सोरो जप्त करच्या या प्रकरणात अबकारी विभागाचे उपनिरीक्षक श्री EI भोवी, कर्मचारी श्री गणेश आनंदू नाईक, श्री SS नागेकर, श्री KR पावसकर, श्रीमती रेणुका बंट हेमी हजर आशिल्ले.
जप्त केल्ल्या वाहन आनी सोऱ्याची किंमत अंदाज 20,22,980 रुपये इतली आसा अशें कळून येयलां. राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर ठाण मांडून बसतात हरवळ गरवा. काणकोण राष्ट्रीय महामार्ग 66 गुळे ते पोळे ह्या भागात या दिवसात रात्री वेळार हरवळ गरवा जागजाग्यार ठाण मांडून बसती आशिल्ल्यान अपघात जाते रावतात. रात्रीन माडी तळप हिंगा रस्त्यार ठाण मांडून बशिल्ली 2 हरवळ गरवाक वाहनाची धडक बसून जाग्यारच मरण पावली व काही जखमी झाली. या हरवळ गरवालो बंदोबस्त संबंधित अधिकाऱ्यांक करची मागणी माशे हांच्या विशांत प्रभू देसाई हेमी केली. हांव आसा LS 66 हो आमचो हायवे आनी काणकोण टू पोळे आनी हांव आसा लोली पंचायतच्या एरियेक. आजकाल कितें जालां की सगळीं जी गोरवां आसा ती येवन पळय हायवेचेर न्हिदतात आनी रातची वेळ आशिल्ल्यान ही गोरवां रस्त्यार न्हिदल्यान ही जो गाडी चलयता ताका दिसना आनी बारीक पावस पडल्यार अजिबात दिसना आनी ताका लागून मेजर एक्सिडेंटांनी पळय अशी गोरवां मरतात. एक जाग्यार मेला जाल्यार दुसरे गंभीर जखमी आसा, ताजे दोनी पांय मोडल्यात आनी हे रस्त्याच्या मदोमदी पडिल्ले आसात. कारण हाजो प्रॉब्लम एक आसा की हाजेर कोणाचें नियंत्रण ना आनी ताका लागून हे वारंवार एक्सिडेंट घडटात. खरें म्हणटा जाल्यार ह्या गोरवांक गव्हर्मेंटान खंय तरी कोडखान्यान व्हरून दवरपाची खूब गरज आसा. कारण एक्सिडेंट जाता तेन्ना गोरवांय मरतात आनी जो मारता ताकाय भरपूर लॉस जाता आनी 2 व्हिलर मारल्यार ताजो जीव वचूंक शकता किंवा हातपाय मोडूंक शकता. आनीक आयज काल कितें जालां की शेजारी राज्यान खुबशे लोक शेत रोयतात आनी तांकां बैलांची खूब गरज आसा. पयर एक फाटीं एक न्यूज आयकल्लो की एक शेतकाऱ्यांनी एक बैल मेलो आनी तो बैल हालवा ताजे कडेन पयशे नात म्हूण ताणें बायलेक सांगलें की तुजे आवय कडचे फॅमिली कडच्यान आमकां एक दोतीक बैल घे म्हूण. आनी तांची परिस्थिती खूब बिकट आशिल्ली कारण ती बायल मनीस घराडेन सांगूं शकनाशिल्ली की आपल्याक दोतीक आनी एक बैल दी, कारण बैलाची रेट 8 ते 10 हजार चलिल्ल्यान तो मागप तिका शक्य नाशिल्लो. ताका लागून अशी जे परिवार आहात आमगेले शेजारी राज्यान तांकां हे जे गोंयचे जे बैल आसात खुबशे बैल रस्त्यार एके कडेन 50, 40, 20 अशे घोटेल्ले उरतात आनी ते लोकांक भरपूर त्रास करतात. ते जे बैल आसात ते शेजारी राज्यान जे शेतकरी आसात तांचे कडेन संपर्क साधून जर तांकां दीत जाल्यार हे बैल खंय तरी कामाक लागतले आनी कोणी शेती रोयतात तांचे वेवसाय बरो जातलो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.